असो हांगा ज्या जाग्यार PWD वॉटर सप्लायचे जे डिपार्टमेंट आसा थंयच पयलीं ह्या बिल्डिंगेन वॉटर रिसोर्सिसाचे डिपार्टमेंट आशिल्ले आनी सब डिविजन ते हांगा आशिल्ले आनी सडनली एक दीस हे सब डिविजन कोणाक न सांगता म्हापशेच्यान पर्वरी शिफ्ट केला. म्हणजे पर्वरी ज्या जाग्यार कितें ते सिंचाय भवन काय कितें म्हणटा का म्हणजे वॉटर रिसोर्सीसचे हेडक्वॉर्टर्स ज्या जाग्यार आसा त्या हेडक्वॉर्टर्सान हे सडनली शिफ्ट केले एक दीस. कारण अशें सगळ्यांक म्हायती आशिल्ली की हे जे डिपार्टमेंट म्हापशेचे हांगा आसा ते आतां बिल्डींग वॉटर सप्लायक दिल्ल्या कारणान ते जे ऑफिस आसा ते करासवाडा CADA बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेन ते व्हरपाचे आशिल्ले. पूण तशें न करता कारण त्या बाबतीन आमचे कडेन ते हेय आसा ऑर्डरूय एक आसा जातून स्पश्ट हांगा बरयल्लें आसा ह्या रिपोर्टान की जे असिस्टंट इंजिनियर आसा तांणी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी इन्स्पेक्शन करून तांणी मागीर ठरयल्लें की CADA बिल्डींग करासवाडा जी आसा ताज्या ग्राउंड फ्लोरार म्हापसा टू करासवाडा ग्राउंड फ्लोर ऑफ CADA बिल्डींग ह्या बिल्डिंगेन ते शिफ्ट करपाचे आशिल्ले. पूण तशें न करता ते सडनली शिफ्ट केले आनी कितल्याशाच लोकांची बार्देशच्या लोकांची गैरसोय हांगा जाल्ली आसा. कित्याक हांगा म्हापशा म्हणटकच सेंटर जाता, लोक शुक्रारच्या बाजाराक म्हापशा येता आनी कितें जे ऑफिसां म्हापशा आसा थंय वतनाच लोक हातून WRTन वतले म्हणून येता. पूण आतां तांकां येदे व्हडले ते ब्रिजाचें काम चल्लां आनी कितली गैरसोय जाता ही तुमकां सुद्दां खबर आसतली, रिपोर्टरांक खबर आसतलें, आमकां खबर आसा. कित्याक हांव तर ऑलमोस्ट एवरी डे पणजे वता. सो थंयच्यान वतना कितें कसरत करची पडटा. एकदां हो रस्तो बंद आसता, दुसऱ्यादा तो रस्तो बंद आसता, ते रस्ते फुटल्या. आज मिनिस्टर रोहन खंवटे हाणें स्वता एक्सेप्ट केला की PWD डिपार्टमेंटाक फेल जाले ते रस्ते करपाक. अशी परिस्थिती आनी तातूंतल्यान जे बाबडे कोण लोक हांगा येता कामा निमित्त तांकां पर्वरी वचप हे पॉसिबल ना, सामकें डिफिकल्ट जावन पडला. आनी आज सुद्दां एक आमचे बरोबर हांगा आयला, तो सुद्दां असोच आयिल्लो हांगा, ताका कितें RTI घाल्ली म्हणून तो ऑफिस सोदपाक आयलो जाल्यार आज तांणी हे बोर्ड मारिल्लो आसा हांगा. पूण इतले दीस हांगा बोर्डूय नाशिल्लो, इतले दीस खंयचे कोणाक खबरूय ना. आनी अशें आयकूंक येता की ह्या डिपार्टमेंटांतलो एक खंय कोण तरी क्लार्क काय ऑफिसर आसा जो पयलीं सस्पेंड जाल्लो, जो सस्पेंड जावन ताका घरा बसयल्लो, सर आतां ताका परत जेन्ना तो रिइन्स्टेट जाला आतां ताणें खंय सगळी करतूत केल्या आनी ताणें सगळ्यांक इन्स्टिगेट केला. आनी खंयच्या म्हणजे बरो कोण तरी तो आसतलो, बिग बॉस ताजो कोण तरी आसतलो, कारण तो खंय सगळे MLAंक बी ताणें कन्विन्स केला अशें आयकूंक येता. खरी गजाल म्हाका खबर ना, कित्याक MLA लोकांचे चड MLAंक पडला काय ते एका मनशाचे पडला हे MLAंनी आज चिंतपाची गरज आसा. कित्याक म्हाका खबर ना, अशें म्हणटात की ताणें कन्विन्स केला म्हणून. आतां कशा तरेचे कन्विन्स करून जाता अशें ऑर्डरी रिपोर्ट हीच मागीर कितें करा, ही पिनांनी हातून उडया तर कचऱ्याच्या डब्यान. कित्याक रिपोर्ट करूंक आनी ते इन्स्पेक्शनां करूंक टायम वेस्ट करता. तर अशें तुमी एका कोणाच्या म्हणजे हो असिस्टंट इंजिनियराचो रिपोर्ट हो आनी एका जर साद्या कोणा क्लार्काचे आयकून तुमी जर ऑफिस शिफ्ट करता आसत रातोरात ते बी जाल्यार तुमी सगळें रेजिग्नेशन दिया. बी कित्याक जाय तर आनी कित्याक ते रिपोर्ट तुमी करता. म्हणून हांव मागता म्हापशेचो आमदार आनी डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा, कारण तो म्हापशेचो, सो तो न्हिदेंतल्यान ताणें उठचो आनी ताणें हांगा येवन पळोवचें हें कितें घडटा तें. आनी बेगींतल्या बेगीन हे जे आसा WRTचे जे सब डिविजन आसा ते म्हापश्यान परत हाडचे, कारण लोकांची अत्यंत गैरसोय जाता. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान, मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव बाकीचे जे आमदार आसा, बाकीचे कलंगूटचो आमदार आसा, शिवोलचो आमदार आसा, बार्देसचे जितले आमदार आसा, बाब आमचो कार्लूस फेरेरा आसा एडवोकेट, हे सगळे जे आमदार आसा, निळकंठ हळर्णकार जो मिनिस्टर आसा, हे सगळे आमदार मिनिस्टर आसा तांणी ताबडतोब ही म्हायती घेवची कितें जालां तें. आनी जर अशें जर कोणाक न सांगता जर ते कोणे ते क्लार्कान किंवा ऑफिसरान जर शिफ्ट केल्ले आसा ऑफिस जाल्यार ताका सस्पेंड करचो, ताजेर परत कारवाई करची आनी ताका डिसमीस करून घरा वचोवचो. कित्याक असल्या कारकुनाची आमकां गरज ना गोवा गव्हर्मेंटाक. कित्याक गव्हर्मेंट म्हणजे रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. म्हणून आमी लोकांचे लोक हांगा जमून सांगता की अशा क्लार्कांची, अशा ऑफिसरांची किंवा कोणाची आमकां गरज ना म्हापशान. आनी हे ऑफिस जे आसा ते परत म्हापशा ताबडतोब शिफ्ट करचे. बहुजन समाजाक आनी स्पेशली जे कश्टकरी समाज आसा, जे एग्रीकल्चर करता,
ताका चड WRT डिपार्टमेंट लागता आणि हे जे सरकार BJP सरकार बाता मारता खंयचे स्वयंपूर्ण गोवा आनी कितें कितें म्हणटा पळय ताणें हांगा लक्ष दिवंक जाय कित्याक हे शेतकारांक लागता आणि कल्टिवेशन करपाक जर तुमी खरेंच गव्हर्नमेंट चिंतता कल्टिवेशनाक प्रोत्साहन जर दिता जाल्यार पयले हे जी डिपार्टमेंट आसा ती लोकांक त्रास जायना थंय हाडची म्हणजे म्हापशा सारख्या सेंटराक हाडची. सांगपाचें म्हणजे हो गव्हर्नमेंट सांगता जागो ना आयज तर तुमकां पळोवंक जाय गव्हर्नमेंटाक आमच्या वांगडा हांगाच म्हापसान जागो दाखयता. आयज ओल्ड आमचें आजूल हॉस्पिटल आहा थंयसर कितको जागो आहा. आयज तुमची ओल्ड म्युन्सिपाल्टी आहा थंयसर हे सरकार कितें करता आपल्या सोयऱ्याचे आपल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक लागीं धरून आपले डबल टिबल बिल्डिंगे बांदूंक लायता तेजेर हे कमिशन खाता आनी सरकाराचो जागो थंयच कुसयता आनी आपल्या कमिशनाक लागून प्रायव्हेट बिल्डिंगे भाड्याक दिता. आयज म्हाका म्हयनो जावन गेलो आयज म्हाका तेंच्यानी लेटर जाल्यार काल हे नील म्हणून धाडला तर खंय तर वचपाचें आनी सोदपाक खंय म्हणून वयतलें ढवलाय डँक मारलेले भांगर गावता म्हणून नील धाडला आतां हांव खंय म्हणून नील म्हणून खंय तर ऑफिस आहा नील म्हणून ऑफिस खंयसर आहा पळय तें गव्हर्नमेंटान दाखोवचें. आतां हांवूच नको आतां खंय तर नील म्हणून आतां हें सोदूंक पावता पयलीं कारां सोड्या भरलें सगळें सोदलें आतां नील ऑफिस खंयसर आहा तें लोकांक तेंनी गव्हर्नमेंटान सांगचें वाडो काय नील हितून ते बाबा नाल सांग बाबा आज जे हॉस्पिटल आहा थंय सांग इतको जागो आसतना कांयच कळना हे गव्हर्नमेंटाक कितें जालां इकडले तिकडे आनी फालतूर मनीस आहा पूण भायले तेंचे तर हो गव्हर्नमेंट लागता जाल्यार गोंयकारांचे कितें आसतलो हे कितें वोट म्हणटा हाड आनी नोट आनी वोट हे काम तेंचें चल्लां सरकाराचें गोंयकाराचें कांय पडलेलें ना. ताका लागून हो तो जाणटो येयल्लो सोदपाक ताका कितें सांगतले तो नोक म्हणटा नील ताका सांगलें नील आतां चल्या घरा म्हटलें मागीर आनी करूं हेंच जाता तितक्या बेगीन ऑफिस हाडिना जाल्यार आमकां ताकद आहा रस्त्यार बसपाक आनी कितें ना कितें करपाक कित्याक थंयसर परवरी तो आपलें करूंक सोदता सगळें कमिशन देवांक सुद्दां परवरीच्या काडले आनी भायर उडयलें जाल्यार हें ऑफिस हांगल्या थंय कित्याक गेलें तुवें त्या देवांक काडलाय जाल्यार अरे हांव इतकें म्हणटा तुवें देवांक काडलें जाल्यार हें ऑफिस हांगली परवरी कित्याक गेलें तुवें तुका देव नाका जाल्यार हें ऑफिसां जाय पडलीं तें हांव सांगता ताबडतोब तें ऑफिस ज्या जाग्यार आसलें थंय हाडचें जावं परवीन जागो खुबसो आहा गव्हर्नमेंटाचो त्या ऑफिसान हाडचें. आतां तेन्ना आमी एक्सायज ऑफिस सुद्दां हांगर हाडलें लोकांक बरें पडलें जाणट्यांक कोणी तेच जाय म्हणटा ते दाणो घेवन तरी आतां वचोंक शकता त्या ऑफिसान. ताका लागून मागता जाता तितक्या बेगीन आमचे सुभाष शिरोडकरा कडेन मागता ताका जाता तितक्या बेगीन हें ऑफिस हांगर हाडचें आनी आमची बार्देशाक लोकांची शांतता करची इतकीच मागून बरें. बार्देशीचं फूल बार्देसाक ते लागता. बार्देस 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी बार्देस तो सगळ्यांक ते लागता. ताबडतोब अशें कोणाक सांगिनासतना हांगा बोर्ड सुद्दां लायनासतना शिफ्ट केला. प्लस म्हाका सांग हाका पब्लीश करूंक ना पेपरार पब्लीश करूंक ना. एक बायट दिवंक जाय आशिल्ली तुमच्या मार्फत ती सुद्दां कोणें केल्ली म्हाका खबर ना. म्हणजे कोणाक सांगिनासतना शिफ्ट केला असो ताचो अर्थ आता. म्हणजे तुमकां सगळ्यांनी सांगला आसलो इश्यू किंवा सगळ्यांक मुद्दो खबर आहा मेन म्हणजे आतां कळना की आतां आमचे गोंयांत चल्लां कितें वचात थंयसर तुका डुप्लिकेट म्हणजे तुका खंय एनओसी दितात दिवंक ना. आतां आनी म्हाजें घर तुजें दार हें चालू केलां सध्या म्हणजे जे गोंयकार आमचे लोक आहा ते बाबा थंयच रावता तुमी न्हिदा आनी जे कोण येयल्यात सो तांकां हांगासर म्हणटा ते लोकल करताले सुट्टा. सो मुद्द्यार येता हांव मेन सांगपाचें म्हणजे जे आतां हांगा आमी सगळे जमलेले आसा हांगा WRTचें ऑफिस आसा. आमी हांगा येताले 2017च्यान कितें जेन्ना तार रिव्हरचे इश्यू जाताले तेन्ना आमी हांगा लेटर घालताले जावं खंय म्हापशान तुका बांय आसता त्यो क्लीन करपाक. जे ऑफिस हांगा WRTचे ते ऑफिस पडटा 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीक. सो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा ते. सो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा ते ऑफिस हांगासरले शिफ्ट जाता आनी ते कशें शिफ्ट जाता जे हांगा एक मेमो येयल्लो आसा हांगासर की ते करासवाडा शिफ्ट करपाक जाय. कित्याक शिफ्ट करपाक जाय वॉटर डिव्हिजन जे आसा तेंचूच प्रॉपर्टी ती आनी ती तेंची प्रॉपर्टी जाल्ल्या कारणान ते आपूण घेता आनी हांगा हांकां हांगासरल्यान वयपाक जाय करासवाडा हे बरयल्लें आसा हांगासर क्लियरली ते तुमकां मिडियाक दाखयता. सो आमी म्हणटा कितें जे हांगासरले करासवाडा वयपाक जाय ते परवरी कशें वयता आनी जे 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडना. जर 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी पडले बाबा तांकां लागीं जाता एक तशें म्हणू शकता आमी आतां जर पेडणे गेले शिवोले गेले तर ते लोकांक लागीं पडटले अशेंच केस वचूंक जाय. ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची न्हू जे 7 ती येत परवरी कित्याक म्हणून कितें आहा परवरी. एक तर जे आमचे लोक येतले आतां सद्या आमकां त्रास जाता वयपाक आनी त्या फुडें कोणा कडेन गाडयो येना त्या बशीन म्हणजे म्हापशा येवन म्हापशा फुडें परवरी वच आनी परवरी बशी सारक्यो येना खंय डायवर्शन येतो म्हणजे मनीस त्रासान सारको पडटलो. सो आमी मागता गव्हर्नमेंटा कडेन आमच्या CMा कडेन मागता आणि WRTचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तेजे कडेन आमी मागता आनी आमच्या आमदार म्हापशेचे मागता जे बाकीचे जे जाग्याचेर आमदार जेंकां लागता तेंच्यांनी हो मातसो प्रश्न काडपाचो आणि हे ऑफिस करासवाडा हाडपाचें इतलें आमची एक रिक्वेस्ट आसा. आनी काय म्हणना
परत ह्या ऑफिसान एक म्हाका दिसता 3 जाण कितें हँडिकॅप आहा, एक मनीस आसा ताका बोटां ना, ताका हात ना त्या मनशाक, परत आनी एक बायल आसा, म्हणजे थंय 3 जाणां कोण आसा. सो ह्या लोकांक तुमी कितें केलें आसतली फॅसिलिटी वयपाक. तो बोस्तोरचो एक भुरगो तो म्हापशा येवं शकता, बरी गजाल. ताका कोणी हाडून सोडटलो की बाबा पायलट, पूण ताका परवरी म्हणजे तो पगार थंयच घालचो पडलो ताका. सो त्या पेक्षा ताणें म्हाका दिसता खंय तरी फुटपाथार देवळा भायर गेलो चड बरो, तो इन्कम बरो येतलो, अर्थ काय ना हांगा रावून तुका. सो हांव मागता की आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हे जे आहा पळय फाटल्या दिसांनी ते 25 लोक मेले थंयसर. अरे एनओसी तुमी दितात कशी? विदाउट एनओसी म्हाका सांग जाता कितें? म्हापशां कोण तर घर बांदता, आमच्या थंय डांगी कॉलनीन घर बांदला रस्त्यार. जो रस्तो तुका दुयेरान वयता त्या रस्त्यार घर बांदला. म्हाका सांग इतले 25 वर्सां जाली, कॉन्सिलर जो वॉर्ड मेंबर तो न्हिदला, जो सरपंच आसतलो, जो तुका बाबा झेडपी जो तुका कोण आसा ताका ऑथरायज मनीस आहा इलेक्ट करून हाडला, कित्याक हाडल्या? सो ते फुटपाथी वयले सुद्दां जे मेन रोडा वयले घर बांदला ते मोडपाक जाय आनी तो रस्तो करपाक जाय. तो कोण? भायले लोक, गोंयकार न्हू. आनी गोंयकार जर 1 मिटर बांदीत जाल्यार तांकां हे डॉक्युमेंट्स ते डॉक्युमेंट्स. सो चड कांय नाका. आयचो मुद्दो आमचो, आमकां WRDची ऑफिस म्हापशान जाय, करासवाडा हाडा तुमी जाय, आनी कांय म्हणना आमी. आनी आमचो जितेश बाब जो आहा म्हजो भाव, तेजे कडेन तो सांगतालो म्हाका आमी सुभाष शिरोडकर कडेन आमी मिटींग घेवन उलोवया आनी फुडलो मुद्दो खंय तो पळोवया. सो आमचे फुडले स्टेप कितें आसतले ते आमी कळयतले मिडिया थ्रू. आयज अशें वायट दिसता. म्हापशान अशें जावं जाना जाल्यार खूब फावटी हांव उलयता. म्हापशान म्हणे ही सुदारणा चडशी जायत ना. कावन्सिलराच्या नांवान सुद्दां आराडला हांव, कांय फायदो ना. हांव म्हणटा हे तुमकां ते ऑफिस हांगा आसा पळय ते थंय तुमी कित्याक रे घातल्यात आनी कोणाक जावून घातल्यात? कोणाक जावून घातल्यात? म्हाजी एकूच विनंती आसा, तो कोण तो विनू नायक खंय, तेणी न कळत 15-16 तारखेक रातोरात घेवन गेलो खंय तो. कोणाक सांगून गेलो? तो कोण आमदार? त्याच्या हातीन आसा हे? ताका कोणी सांगलें व्हर म्हणून? हांव आमदारा कडेन मागता, सुभाष शिरोडकार, त्यांनी मिनिस्टर WRDचो, त्यांनी तेजेर एक्शन घेवची. आणि त्यांनी केला पळय ते चुकीचे केल्ले आसा. आणि हो मनीस विनू नायक अंकोलाच्या गांवान हांगा येवन रावता तो. तेणी तो खंय डिसमीस जाल्लो. डिसमीस झाल्या उपरांत नोकरेक कसो लागलो हो इश्यू आसा. आनी ताका तुमी आयज पावर दितात ऑफिस काडपाक, 15 आनी 16 तारखेक गायब. आनी मागीर नोटीस लायतात कळपाक. जाता तितले बेगीतल्या बेगीन आमकां ऑफिस म्हापशान जाय. म्हापशान जर जमाना करासवाड्यार दवरपाचे. आनी एकूच सांगूंक सोदता हांव, आतां म्हाका सांग, शिवोलचो मनीस येयलो जाणटो कोण, तो कसो येतलो? म्हापशा येवचो पडलो. म्हापशेसून ताका परवर वयचो पडलो. अंजूनसून येयलो, ताका म्हापशा वयचो पडलो. म्हापशेसून परत ताका परवर वयचो पडलो. ताका ऑफिस खंय दिसताले? आतां हांव पळयलो एड्रेसूच ना तेचेर. त्या ऑफिस हांव तरी सोदू खंय? म्हाज्या कडेन गाडी आसा. ह्या जाणट्याक गाडी चलोवंक येतली? हो एक जाणटो आसा, हाका गाडी चलोवंक येतली? अरे मात तरी भेजो विचार करपाचे. आमदार कोण आहा पळय तेंच्यानी विचार करचे आनी ताका विचारपाचें, बाबा कोणाक सांगून तुवें ऑफिस व्हेलय, आनी ताबडतोब बेगीतल्या बेगीन हांगा हाडचें ऑफिस. थँक्यू.